वर्सा शेरशाह आपली दुवे घेऊन गुलशन फातिमान मेका मेदीना भोवलो. जाय ती मागणी प्रार्थना केली, जाय ती पिराची दोणवण केली, पूण ताचो हात तितलोच आनी पांय लुंड कशे. 4 सर्वंटां दोनी आपले पालासीन आपले दुवेची सेवा करून आनी मॅसिव हार्ट अटॅक जावन शेरशाह मरता. आनी त्या वेळार बावड्यानो ताची तू येवची ता आत्मघात करपाक, टू कमिट सुसाइड. आनी जेन्ना मदयांचेर राती चित्तान जीव दिवपाक एक पावरफुल ताळो आयकूंक येता. गुलशन एस्टर, तू जीव दिनाका, हांव तुजो मोग करता, हांव तुका बरो करतलो, हांव तुका नवें जिवीत दितलो, पावार म्हजेर दवर. सदां गुलशन फातिमा वाचताली आपले कोरण. दिसाक 3 फावटी देवाक पांय पडटाले. आनी जेन्ना उपरांत आयकूंक येता, गुलशन एस्टर, तुका तो नवीन जिवीत जाय, तुका तो तुजो हात आनी पांय वाडलेलो जाय जाल्यार तुवें म्हाका सोप मानूंक जाय. उठ्ठोक सकाळी घे तुजें पवित्र पुस्तक आनी वाच सुरा मरियम. जुंय तुका मेळटली खबर साबीमाईच्या आपोण्याची, साबीमाईच्या देव पुताची आवय जावन. त्या उपरांत सुरा इम्रान हे पुस्तक वाच कोरोनांतले. थंय तुका खबर मेळटली जेजू व्हडांतलो व्हडलो प्रवादी, जेजून बेरेंत कान दिले, मरियम जीव दिली, थोड्यांक पांय दिले, मेलेल्यांक जिवंत केले, लेपराच्या मनशांक बरें केले. आनी जितले तू वाचता तुजो भावार म्हजेर वाडटलो आनी एक दीस हांव तुका बरो करतलो. जीव दिनाका पूण म्हजेर भावार दिव. 3 वर्सां गुलशन फातिमा वाचतो बावड्यानो सदांच हे पुस्तक वाचताले सुरा इम्रान. जंय सगळी जेजूची खबर आसा कोरेन हे पुस्तकांत. आनी जितले वाचताले ताचो भावार्थ वाडलो. ताणें पळयलो जेजू खरेंच जावन आसा एक प्रवादी, जी ताका पदवी आसा ती संवसारांत कोणाकूच पदवी ना पेकोडी दिवपाक. आनी बावड्यानो शेवटाक कितें डेस्परेट जाता, इतलें डेस्परेट जाता. 21 वर्सां बर्थडे जातूच कांय दिसांनी 3 वरांचेर न्हिदलेले आसतना बावड्यानो आख्खो रूम ही एक सुर्या कसो पेट्टा. दाराशी ताच्या व्हडलो बेडरूम ताचो पळयता जेजू 12 आपोस्तलां बरोबर सुर्यावन पोर चडीत चकमकीत चलून येता आनी म्हणटा, फातिमा उठ, पळय तुजे दोनूय सांदे वाडटात. फातिमा म्हजेर भावार दवर, आज सावन तुजो हात आनी पांय नॉर्मल जातलो. आनी फातिमा म्हणटा हे पुस्तकांत द थॉर्न वेल, कांट्यांची वेल येव घालतात ती. हे पुस्तकांत ते म्हणटा हांव स्वप्न येता वा हांव भरमेता कितें तें म्हाका गमूंक ना, पूण जेजू सारको येता, सारको चलून दिश्टी पडलो. आनी मागीर जेजून म्हणली, फातिमा ह्या वेळार तुका हांव सांगता, उठ आनी चल तुज्या बेडा वेली आनी म्हजेशी ये. पळयल्यार ही ताच्या हातांतल्यान उजो भायर सरता. ताका दिश्टी पडटा हात वाडटा तो, पळयल्यार पांय वाडटा आनी पांय जमनीक लागता. उबे रावता पयलेच फावटी, एकूय सर्वणाचो आदार नासतना. पूण ते म्हणटात त्या वेळार देखून हांव दुबावली, खरेंच म्हजो पांय आनी हात वाडला हो एक सोपन काय. कुशालकायेन भरली म्हणटा आनी फातिमा धांवता आनी जेजूच्या पांय पडटा. तुवें बावड्यानो जेजू दोनूय हात ती ताचेर दवरता, मागणी करता म्हणटा ह्या वेळार आपल्याचेर. आनी मागणी करतना ताचे टोटल ग्रीन ड्रेस आसले कोर मुदार जाता आनी सामके धवे फूल ताचो विस्तीद ही नायटी जाता. आनी जेन्ना तें पळयता आनी जेजू म्हणटा भियेनाका म्हजे तुवें, तूं म्हजी भवाय जातली संवसारांत. म्हजे नांवान तूं क्रिस्तांव भावाक परगडटली, तूं क्रिस्तांव धर्मान तुजो चलतली आनी संवसारभर वचून जेजूची म्हजी खबर तूं परगडटली. आनी मागीर जेजू म्हणटा ही हांव तुका आतां आमची बापा शिकयता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 to 13. आनी ते म्हणटा हांव दिवेचेर जेजू म्हाका ही आमची बापा मागणी शिकयली. पयले फावटी आमचे बापा 2-3 फावटी म्हणटोच बाय हाड जाली.
आनी थंयच्यान जेजू ल्हान जाता ताच्या बेडरूमांतलो. ते वेळार लायट स्विच करता पळयल्यार ताचो इल्लो पांय आसलो, लूंड आसली, नॉर्मल पांय. हात इल्लोसो आसलो, हात म्हजे भाशेन दोनूय हात. त्या वेळार ते म्हणटा कस कशांनी हांव रुळ्ळी. देवाक आर्गां दिनवासनी वांकांनी गेली भावार्थान. जो 3 वर्सां जेजूचेर हांवें भावार दवरलो, 18 वर्सां म्हज्या बापाय इतल्यो आंगोळ्यो केल्यो, मागणी केली, कोणीच म्हाका ही पेकोणी दिवंक ना. खंयच्या इंटरनॅशनल डॉक्टरांच्यांनी म्हाका हात आनी पांय दिवंक जावंक ना. पूण ज्या वेळार जेजून म्हणलें हांव तुका मरून दिवचो ना, तूं म्हजेर भावार दवर, हांव तुका नवें जिवीत दितलो. आनी म्हज्या बाबड्यालो हें टोटली बरें जावन सकाळीं उठ्ठा आपल्या बेडरूमांतली. सर्वंटान दार उगडच्या आदीं फातिमा उडयो मारीत धांवताय सगळ्या सालांक. भाव नेरवो जातात, सर्वंटां नेरवो जातात. फातिमा पांगडे चेडू जाका 2 चेडवां जाय आसली धरून आतां चलोन भोंवता, उडक्यो मारता, आपणा बी गायनां गायता जेजूचें नांव घेवन. सगळीं अजाप जातात. सगळ्या शेजाऱ्यांक गोमयतात ताचे दोगूय भाव. काजार केली ताची भयण येता. सगळ्याक गाजता. आजरांनी लोक तांच्या घराची येता. प्रेस रिपोर्टर येता, टीव्ही येता, सगळे व्हडले व्हडले श्रीमंत मनीस. ते जाणे आसले हो तांचो महाराजा, हो भोव गिरेस्त मनीस, ही ताची दूद पांगडी आसली. 18 वर्सां ती बेडाचेर आसली, तुय जागताली मुत्ताली, पूण आज म्हजें तुजे भाशेन चलता. पेपरांचेर फोटो येतात, हेडलायन्स की फातिमा गुलशन जेजू दिश्टी पडून जेजू ताका बरें केली, ताका पांय दिलो, हात दिलो. आनी बाबडेलो जेन्ना सगळ्या एंटायर पाकिस्तानान गोमली, तांकां लॉस कशी जाली की जेजूचे पदवेन जेजूचेर भावार देवून हें चेडूं बरें जालें म्हूण ह्या द्रौपदीची धूव. तेन्ना तांचो वडील ही आपयतात आनी म्हणटात पळय आमच्या धर्माचें नांव घाला पडटली, तुजे वडी शूट करून जिवेशी मारूंक जाय. जो तो त्या वडीन नाबीन बरो केला जाल्यार आमकां आनी तोंड ना. दोगूय भाव ही मोदयांची रात्री रिव्हॉल्वर घेवन येता, मेड इन अमेरिका, धाकटुलो रिव्हॉल्वर. आनी भयणीक सांगतात, टेप रिकॉर्डर दवरतात आनी सांग की म्हाका बरें केला ते नाबीन न्हूय जेजून. जेजूचेर भावार सोड, नाबीचेर भावार दवर. ते म्हणटात ना, तुम्ही म्हाका शूट करात, तुम्ही कोणी म्हाका आतां मारतले, तुम्ही संवसारांत रावंक आयल्यात. म्हजो बाबा जेजूचेर, जेजू म्हाका दिश्टी पडला, जेजू म्हाका हात लायला, जेजू म्हजेर हात धरून मागणी करून ही म्हाका पेकोणी दिल्या, जाल्यार मरो उपरांत जेजू पिसोडची ना, मरो उपरांत जेजूचेर भावार हांव सोडची ना. आनी ज्या वेळार तांणी बाबडेलो रिव्हॉल्वर दवरले, ते म्हणटा हे पुस्तकान द थॉर्न व्हील, त्या वेळार म्हणटा खतखत्यान मागणी केली, दुनिया म्हजो बाबा तुजेर, तुवें म्हाका नवें जिवीत दिलां, आज दुसरे फावटी म्हाका सारवार कर. दाखय म्हज्या बाबांक तूं दोनी देव, तूं देवाचो पूत, तूं जावन आसा व्हडांतलो व्हडलो प्रवादी संवसारांत. जेन्ना ही बाबडेलो ते शूट करूंक येतना तांच्या हातांतल्यान दोनूय रिव्हॉल्वर पडटात. ते शॉटान पडटा दोगूय भाव. ते अजाप जाता जेजूचो पावर. जी ताणी मागणी केली भावार्थान, मागणी जेजू लागीं म्हाका सारवार कर, हांव तुजेर 100% भावार दवरता. आनी बाबडेलो दोगूय भाव रिव्हॉल्वर सोडून धांवतात आपल्या बेडरूमांनी. दुसऱ्या दिसा वचून सांगतात पळय अशें जालें, आमचे दोनूय हात लासोंक लागले, आमचे दोनूय हात कोणी ओडून हाडले, शूट करूंक जावंक ना भयणी. ताणें सोडून दिली. आनी 8 दिसांनी बाबड्यालो ताणें मिटींग घेतली आनी कितें सांगलें, आमची क्रुटांची ग्रस्ताय आसा, क्रुटांनी दुडू दवरलेले आसात बापायन तुज्या नांवार, 1 नया पैसा तुका मेळचो ना. डिनाय कर की तुका जेजून बरें करूंक ना, पूण आमच्या धर्मी कुडीलान बरें केलां. ते म्हणटाना सगळीं ग्रस्ताय व्हरात, माणकां मदल्या भांगार व्हरात, म्हाका म्हजो जेजू मेवला तो पुरो. आनी बाबडेलो ह्या वेळार ताका जाप जाता. फातिमा गुलशन 10 किलोमीटर एक क्रिस्तांव मिशनर फॅमिली आसा. ती फॅमिली तुका बायबल दितली. अदीक मोची ओळख मेळूंक तूं मोदयांची राती उठून तांच्या घरांत वच, बायबल घे आनी वाचूंक लागता. जाता तितले म्हजें जिवीत वाच, आनी जितले तूं म्हजें जिवीत दुनिया जेजूचें तुज्या वाचता तितलो तुजो भावाक हो गोड आनी गोड जातलो.
खरेंच्यान तुजो बाबा आनंद जावचो ना आनी गुलशाना मोदयांची राती वेता दारार माता ती फामील उक्ती करता ते वाटेनी तांकां चीज दिश्टी पडटा तांकां घडयता मिशनार फामिली की उमके चेडू येतले नांवाची ताका बायबल दिया ती बायबल दितात ते वेता बावणेलो आनी जेन्ना गुलशाना वाचूंक लागता बायबल इतले वाचता पळयता इतल्यो मिराग्ल्यो इतली विजविता इतलो पावर दुनियान जेजूचो इतले कोश त्रास खुर्सार जेजू मेलो आनी जिवन जालो हे सगळे वाचतोच बावणेलो गुलशानाचे जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या काळजा सारखी येता पोत्तुनी काय करा दिसता पडटा म्हणटा तुका प्लेन आसा हिडन प्लेन तुका ब्लास्ट करून मारपाक तू पळोवन वच पाकिस्तानाचे गो टू इंग्लंड या पुस्तकांत ते बरयता एका म्हयन्या भितर एका मिलाग्री म्हणलेल्या भाशेन ताची पासपोर्ट जाता कोणाकूच सांगना पासपोर्ट घेता आपली ब्रीफ केस घेता आपल्या फ्रेंडांक सांगता हांव PIA या फ्लायटाचेर पाकिस्तान एअरलायनीचेर हांव येता आनी गुलशाना एस्टर ती उपरांत ते नांव घेता सगळे सोडटा क्रुडांची दुडू ग्रेस्काय आनी इंग्लंडाक वचून रिकता आनी थंय तान बावणेलो आज ते जेजूक परगडटा बावणेलो बायगो फ्रांसीस शावियर आपलो स्पायन एंड देश सोडून आपले व्हडली वडवीक सोडून फ्रांसीस आखो संवसार जिखप पूण तुजो आत्मो सडल्यार कित्याक उपकारता थोडे मुखार धरुलो हेतू इनास्त लोयोलान दिल्लो हेतू सोडटा आमच्या भारतांत येता चायना जपान सगळ्याक भोंवता जेजूचेर बाबाक परगडटा आज जर आनी लोकांक बायगो फ्रांसीस शावियर कोविड करता बरो म्हणजे बावणेलो हो तो बाबाक न्हू आयचो कालचो सान फ्रांसीस शाविराच्या कालाचो आज आमी सगळीं आमच्या आवय बापायचो उगडास करूया जायती बावणेलो म्हणटा मायन पायन कितें केलां पूण मायन पायन तुका आनी म्हाका व्हडले व्हडले मोलाचे देणे दिला व्हडलें दान दिलां ते पयशांनी घेवंक जायना आनी ते म्हणल्यार क्रिस्तांव बाबाड द कॅथलीक फेथ आज दिन वाचूया बावणेलो आमी प्रिविलेज या माटवांत आमी बसून आसा आमचे मायन पाय शेबायचेमांक लागून आमच्या पुर्वजांक लागून आमी क्रिस्तांव धर्मान जल्मल्या वाडल्या आज आमकां हे सगळे साक्रमेंत घेवन ही परवानगी मेळटा आमच्या आवय बाबा उदेशी आमकां बावतिस्माचो साक्रमेंत मेळ्ळो आनी ह्या साक्रमेंतांतल्यान आमी क्रिस्ताचे गुडार कुडीचे वांगडी जाले कुंजराच्या साक्रमेंतान कम्युनियनच्या साक्रमेंतान बावणेलो जेजूचे महासद्रगोत शोभ मेळ्ळी आमच्या आत्म्याचे पोसण बो करून हे कुंसराचो साक्रमेंत आमी रावचे न्ही वर्साक एक पावडी कुंसार जावपाक म्हयन्याच्या म्हयन्या बावणेलो आमी प्रयत्न करुया ह्या कुंसराच्या साक्रमेंतान वचून आमचो आत्मो नितोड आनी शितोड करून ह्या कुंसराच्या साक्रमेंतान इतली पेकोणी आसा बावणेलो एक पातोक लिपोय नासतना लॉजे नासतना पिये नासतना मारी मागतले भाशेन उक्ते जावया जाचे भाशेन सांगुया दुनिया जांकां आमी नापयल्या चोरल्यात आनी फुटयल्यात तांकां हांव परतून दिता तर बावणेलो हो बाबाड आमचो धरचो न्ही दुखाच्या वेळार कश्टांच्या वेळार बावणेलो ह्या आनी त्या कुड्डे देवाक सोशी धांवचे न्ही आमी जेजूचेर एस्टरा भाशेन आमचो बाबाड तीर करुया काम वॉट मे देवाक जाय तेन्ना देव आमकां बरें दितलो बरो करतलो दानांनी भरतलो पूण गरजेची वस्त हो तीर बाबाड जे आमी हांगा येता तो बाबाड घरा लागीं ऑफिसान खंयसरूय जिवन एकाच देवाचे सोत मानून मरो पर्यंत जेजूचेर आमचो बाबाड देव आमकां शिकय म्हूण सायबीण माई बायगून फ्रांसीस शाविराक फुडें घालून ह्या मिसान आमी मागिल्ले उबी रावया